मंत्रिमंडळ जायते निर्णय घेता. चडशे निर्णय लोकांक वाड्यात घालता. फाटल्या बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत साबार निर्णयाक लागून लोक आबूज जाल्यात. मेळटा ती म्हायती अशी. रॉयल लायन रिसोर्स लिमिटेड कंपनीन खण माल ऑक्शन जिखिल्लो. जिखिल्ल्या खण मालाचे सुमार 6,45,67,352 रुपया कंपनीन खात्याक दिवपा आशिल्ले. कंपनीन खण माल हाताळपाक सुरू केलो तेन्ना माल उणो आशिल्ल्याचे लक्षात आयले. सुमार 6,32,98,701 रुपयाचो खण माल उणो आशिल्लो म्हूण कंपनीचो दावो. लुकसाण भरपाई दिवची वा हांव दिवपा आशिल्ल्या रकमेंतल्यान एडजस्ट करचे म्हूण कंपनीची मागणी. पयशे एडजस्ट करपाक विशय कॅबिनेटात घालो. कंपनीन खण खात्याक दिवपा आशिल्ल्या पयशां कडच्यान ताका एडजस्ट करचो म्हूण मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जालो. कंपनीन फकत 12 लाख रुपया भरचे की कोत काबार. हो मंत्रिमंडळाचो निर्णय पळयत जाल्यार ह्या एडजस्टमेंटाचेर साबार प्रश्नचिन्ह उपरासतात. स्टुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.